नमस्कार यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाइड आमगेल्या GSP समाचार हाका तुमकां सगळ्यांकय मोगान स्वागत करता. आयच्या प्रमुख सुद्दी आतां तुमगेल मुखारी दवरच्या प्रयत्न आमी करता आसाची. फुडली वारू मंगळूरच्या पेंटांतू गोकर्ण मठ, जोड मठ, गोल्लर केरी तशीच टँक कॉलनी आनी कट्टेमार आनी विशेष जावन बाळिगा फॅमिली बजलकेरी हांगा चल्लाल तसल्या शारदा महोत्सवाच्या ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ आतां तुमगेल मुखारी आमी दवरता आसाची. ವೀರವಿಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿರಂಗ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠ ಅಭಿದೇವಸ್ಕಿನ ಜವತ್ತು ಹೃದಯ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವೀರ ಬಾಲಕರ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮುಗಿನೋ ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಕ್ಕ ನಾಮಕರಣದಿನೋ 52 ವರ್ಷ ಆಚೋ ಯೋ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಂಗೆ ಚಲ್ತದ ಸ ಅಂತೂ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ಜಾವಂಗಿನೋ यो शारदा महोत्सव गणपती भंडारी हंगे घरले आगी सांड्री पारी ते पूजन करता आशिल्लो दोन्ही पंताणे दोन्ही वर्सां हांगा गोकर्ण मठा भितरी आमगेले विठ्ठल भट मामा आशिल्लो ते विठ्ठल भट मामा वयतना तुमी पुरो आमगे चेडूवर तूं तुमी हांगा येवन दवरा म्हणून सांगिनो तांणी स्वाम्याला अनुग्रह घेवन गेलो तांणी हांगा पूजन करून गेलो. ताजे नंतर हांगा 21 वर्साचेरी विद्याधिराज स्वामीन त्या देवी कसकिना रुपया किरीट ते देवान स्वाम्याला अमृतस्थानी हांगा दवरलें. आमगे 50 वर्साक देवाक विशेष रिती असकिना देवाल्या कुर्टा मंगळार कुर्टा पट्टो तशी असकिना रुपया पीठ ह्या देवान भजकाल सेवरूपार ते स्विकार करून घेतलें. तशींच ह्या वर्सा आमकां विशेष खुशी म्हणून सांगल्यारी आमगेल्या विद्याधीश स्वाम्याची हांगा येवन गेलो त्या शारदा मातेले प्रतिश्ठापन करून गेलो. तांणी एक आमकां आशिर्वाद पूर्वक तांणी आशिर्वाद दिलो. येवचे वर्सा भांगराचे किरीट जातले रे म्हणून गेलो तांणी आमकां आशिर्वाद दिलो. तांगेलो तो आशिर्वाद आमकां मेळटा म्हणून गेलो आमी देवाला मागून घेता ती. तशींच हांगा सांग सर्व चेडूं एक पिणेर किना देवता आराधना देवता पूजन करून ते देविल्या सेवा करता आसाची तांगे सर्व कश्ट परिहार करचे. तशी निरंतर त्या देवा सेवा करचे भाग दिवन गेलो. गोकर्ण मठाचे 52 वर्साच्या शोभकृत संवत्सराच्या शारदा महोत्सव नित्यमळ केला देवाला प्रतिष्ठापन पूर्वक भजना कार्यक्रम तशी असकिना दुर्गा नमस्कार पूजन रंगपूजा या पूरक होंगिनो आयची सारी देवाक असकिना पल्ले वैर बेसकरून दुर्गा मात कोंगिनो तशी असकिना फायची सारिका विसर्जन कोंगिनो शोभा यात्रा सायंकाल त्यानंतर मम्मा तीर्था भितर येता तिके विसर्जन करतात. देवाला प्रार्थना करून घेवची. या सर्व यूथ GSP मुखांतर आमकां एका उलोवचें अवकाश दिला. त्यांनी देवाल्या या सर्व भजक वृंदान देवाला देवाल सन्निधान खंयची प्रार्थना करून घेता की ती प्रार्थना सत्य करून घेवन तशींच आनी विशेष रितीन यूथ GSP आनी विशेष रितीन देवालगी गुरुवर्यालगी सेवा करचें भाग्य तांकां मेळून गेलो. आमगेले शारदा महोत्सवा भितर तांकां आमी हार्दिक स्वागत सांगताच. राख राख वाग्देवी शारदा राख राख वाग्देवी शारदा जुहे तू हरिनाम देवनो सदा जुहे तू हरिनाम देवनो सदा
वाग्देवी शारदा आज एक पळयल्यार एक मस्त नमुने सेव ती काण घेतलं असं देवालय स्वरूपजावो एक स्वर्णाचे कान्नाचे कोटीक दिल्लेलं असं तशीची कापडा सेव जाल्लेलं असं मस्त नमुने सेव वर्सान वर्स ती अनेक विजृंभणेनी काण घेतलं असं आणि मस्त लोकांक म्हळ्यार आमगेले जोडमठ फॅमिली जेवो बायल फॅमिली जेवो ती आकर्षण करून तिगेले सेवक तिगेले पायपंद नड्यान ती आन ती आपयता असं तशीची आम्ही 26 वर्सांचो चिकेचे तंत्र जाल्ले तदनंतर 50 वर्सां आमी गर्द कोटका म्हणले केले जाल्यार हे कोरोना ती आमकां ते करूं साध्य ना जालें बोशा मुखार वयले 55 वर्साक आमी ते कशें की देवालय इच्छस म्हूण जालें आमी गर्देर करताची राक राक वाग्देवी शारदा राक राक वाग्देवी शारदा जीविंक उद्धार करीतू ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗೊಲ್ಲರ್ಕೇರಿ आम्ही ह्या पंत 46 वर्स आचरण करून येईल आसाची 1978 आमगेले शारदा आमगेले मलगड्यान सार्वजनिक शारदालयक प्रतिम दवरून तिका पूजन पुरा करून आजी 46 वर्स तर आम्ही पाविल आसाची तशीची आनी 4 वर्सान आमगेले 50 वर्स जातर आसा तशी हे तिगेले नड्यान मुला नक्षत्र दुखून श्रवण नक्षत्र पर्यंत आम्ही सरस्वतीले आराधन करून येता आसाची हे नड्यान कोण मागलागी तांकां देवीन परिपूर्ण एक अनुग्रह केला 4 वर्सान आमगेले 50 वर्स आचरण करताची ताका सर्व भगवत भक्तान ह्या नड्यार येवन तिगेले एक सेव कर का म्हणून मागून घेता आसा तशीची ह्या जाग्यान आमगेले श्रीरामचंद्र हनुमंतूय आसा तागेले पूर्ण अनुग्रह आमगेले वयर आसो म्हणून देवील नड्यान प्रार्थना करतास बोलो भारत माता की अंबा भवानी की जगत जननी की वीणा पुस्तकधारिणी की बोलो भारत माता की राक राक वाग्देवी शारदा राक राक वाग्देवी शारदा जीविंक उद्धार करीतू बद्ध जीविंक उद्धार करीतू बुद्धि ज्ञान आणि चिद्विवेक दिनो बुद्धि ज्ञान आणि चिद्विवेक दिनो बद्ध जीविंक उद्धार म्हळ्यार आमगेल्या तळ इतला शारदा ह्या फाटी 39 वर्स ಒಟ್ಟು 5 दीस दवरचे आमी वर्षं प्रती त्या 5 दिसांत आमी फस्ट दीस तिका सरस्वती रूप दिवचे दोन्ही आनी तिन्ही दिसाक प्रति वर्षाक एक नवे म्हणल्यार अलंकार म्हणटात म्हळ्यार 3 एक बुंचेर येता एक एक रूप घेवन येईल त्या रूप जल्दीतल्यान आमी आशिल्ल्या शारदा मुर्तीक आमी करूं प्रयत्न करचे त्या ह्या फाटी केला विसर्जन दिवस ताका तिका एक सोनपूल मालनू तिका एक वक्कलशे करून विसर्जन करचे एक संप्रदाय आसा ते आमी करून येयल्यांचे ह्या समितीचे एक आमगेल्या स्पेशालिटी म्हणजे कसं म्हळ्यार हांगा पुरे अंत पळयले तशें चरके आनी अंत नाशिल्ले मस्त चरके सादारण 40-50 चरके आसात चरक्यांना ಒಟ್ಟು कोण करता आसली शारदाम्मा आमगेलो हावस म्हणून लेखून ती करचे तितली चंद कोण आमी करता तशी एक 40-50 चरके अंत पळयत आसा तशें नातिले मस्त चरके आसात ಒಟ್ಟು जावन आमी ती चरकेले शारदा म्हणजे नेक्स्ट 40 वर्स 40 म्हळ्यार एक नमने व्हड आमकां सेलिब्रेशन दिता म्हळ्यार आमी प्रति 5-5 वर्स 5, 10, 15, 20, 25, 30 आतां तशी नेक्स्ट 40 वर्स एक दीस आमी एक्स्ट्रा दवरून
तिगेले आराधन करता म्हणलेकला एक अलंकार एक्स्ट्रा जाता प्रति वर्ष आमी नवे नवे अलंकार करू असं तशीच ह्या वर्स आमगेले विशेष कसं म्हळ्यार तुम्ही पळयत असेल तसं रजत वीण तिका ह्या वर्स आमगेल्या भक्तजनान ओट्टू करून तिका आमगेले एक सेवेदार जावन असेल तसं तांच्यानान एक समर्पण केला तशी जी रजत वीणार ती बसले तुम्ही पळयत असेल तर ह्या वर्स येईल तशी नेक्स्ट वर्स तिगेला मस्त प्रार्थना दवरला नेक्स्ट वर्स आनीक आमी गर्द कोरका म्हणून लेखला अर्देल भटमाम जावन असेल तसं सुब्रमण्य भटमाम आमगेल्या विठोप देवस्थानात तांणी भटमाम जावन असायची तांगे लागीं उरलो न्हू तांणी त्या ग्रंथ पळो न्हू त्या श्लोकार कसं असं स्तोत्रार कसं असं त्या कसं नमने तीळ जाय कसं नमनेचे वाहन जाय कसं नमने आयुध जाय त्या पुरे तांणी वाजून आमकां सांगताची सदारण एक ऑक्टोबरा शारदा पुजलारी आमगेल ते तयारी सदारण आमी सप्टेंबर न्ही ऑगस्ट म्हणटना स्टार्ट करता म्हणत 2-3 म्हयने पुढे दुखून त्या तिगेल्या शोभायात्रेच्यो तिगेल्या महोत्सवांक कितले विजृंभणेर करूं जाय तितले विजृंभणेर आमी करूं प्रयत्न करता असायची तशी आनीक येवची वर्स तीन तिगेले कार्णीक चोडोका हांगा अनेक विशेष कसं म्हळ्यार ती काण हांगा आमी दवरचे दीस दुखून विसर्जने दिसताय सदर रात्री तिगेले महापूज्य तर एक सार्वजनिक अन्नसंतर्पण आसा तेवे कशी म्हळ्यार तिगेले येद्राकची तिगेले नड्यार बैसून येईल भक्तजन पुरे जेवण करून वताची सदारण डेली म्हळ्यार आमगेले हांगा 300 दुखून 400 जन भक्तजन जेवण करून वताची तेवे एक खुशी विशय तशी तीन आनी येवची वर्स तिगेले महोत्सव तिगेले आनीक विजृंभणेर चोलका म्हणून आमी आमगेल्या कॉलनी जन आमगेले समिती जन तिगेला प्रार्थना करताची श्री शारदा माता की अंबा भवानी की आदिशक्ति की सरस्वती देवी की बोलो भारत माता की जीविंक उद्धार करी तू जीविंक उद्धार आम्ही मूल नक्षत्राक प्रतिष्ठापन करून 5 दिवस शारदा आमगेले दवरून मागीर एका दिवशी जे दिवस आमी विसर्जन करचे आमगेले 81 वर्साचे ह्या वर्स शारदा महोत्सव आचरण करता आसाची आमगेले कुटुंबाचे सर्वांना मेळून सान आसतना तुकून दवरून आमगेले मलगड्यान चोलना येयल्ले ह्या शारदा महोत्सव तशी आमी चंद करून पुरो आमी पुरा ಒಟ್ಟು मेळून वर्सां प्रतीन चंद करून आचरण करता आसाची मंगळूरच्या प्रख्यात जावन अशा रथबीदी वेंकटरमण देवस्थानाच्या आचार्य मठा वाठारांतू पूजन करून आयिल्ल्या शारदा मातेल्या विसर्जना शोभा यात्रे मस्त गडद रितीरी चल्ल्या ताजे क्लिपिंग आतां तुमगेल मुखारी देवी शारदा
राघवाग्देवी शारदा जिह्वे तु हरिनाम देवनो सदा जिह्वे तु हरिनाम देवनो सदा राघवाग्देवी शारदा राघवाग्देवी शारदा राघवाग्देवी शारदा जिह्वे तु हरिनाम देवनो सदा जिह्वे तु हरिनाम देवनो सदा राघवाग्देवी शारदा राघवाग्देवी शारदा बेंगळूरचे काशी मठांतू चातुर्मासान तशें परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमीन तीर्थ स्वामेले दिव्य हस्तान शारदा मातेले विसर्जना कार्यक्रम चल्ले तांतू देवीक समर्पण केलें तसले कापड आनी जनान सेवे रुपीर दिलें तसले कापड ಏಲಂ केले 2,01,001 एक रुपये चढ़ 2,03,000 2,04,000 2,05,000 2,06,000 ಕಾಂತಿ ಕಿಣಿಮಾಯಿ ಒಂದು 2,10,000 परम पूज्य सुधीर तीर्थ स्वामी हांगा चातुर्मास करून हांगा एक अनुग्रह पूर्वक जावन ह्या शारदा महोत्सव प्रारंभ केलेले ह्या 30 वर्साचे GSB मंडल दोंबिविल्ली हांगा 25 वर्साचे शारदा महोत्सव श्री सिद्धिविनायक मंदिरांतू दवरलेलो आसा ते ऑक्टोबर 24 देवाक विसर्जन केलें नादरूपी जगन्माते देवी सुरभारती नादरूपी जगन्माते देवी सुरभारती जननी शतरूपिणी सप्तस्वर सम्मोहिनी गायता मधुर गीता जातु प्रसन्न माता शारदा 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 माता राखतु सर्वदा शारदा शारदा माता राखतु सर्वदा GSP समाज सेवा संघ वसाई हाजे 44th शारदा महोत्सव श्री सुकृतेंद्र कला मंटपांतू दवरलेले
ताजे विसर्जन ऑक्टोबर 24 मस्त अद्धूरी जावन चल्ले. केरळाच्या एर्नाकुलम हांगाचे विद्या मंगेश पै हांनी विशेष रितीरी ह्या पंथाचे नवरात्रीचे 9 दिवसय आचरण केला. तांगेले रंगोली आनी तांणी नेशिल किरगेचे एक अलंकार कशी आस आमगेले दोळे पळयतनाची त्या रंगोली की ना किरगी की म्हूण कळना आशिल्ले तितल्या चंदाय रितीन रंगोली सोडयल्लो आसा. ताजें एक दृश्य तुमी दोळ्यान पळयतनाची तुमकां आश्चर्य जाता. वर्षं प्रति वरीची ह्या पंथाई मंगळूरच्या श्री कात्यायनी बाणेश्वर मठांतू नवरात्री मस्त धार्मिक श्रद्धा भक्तीन चल्ल्या. सुवासिनी पूजा, कुमारी पूजा तशीच अखेरी दिवसू चंडिका हवनय जल्लल आसा. श्री गोपाल कृष्ण भट हांगेल नेतृत्वांतू ह्या पुरा कार्यक्रमाचे एक सन क्लिपिंग आतां तुमगेल मुखारी. अर्क महागणपती देवस्थानांतू मुखारचे वर्स 50 वर्साच्या श्री शारदा महोत्सवाचे सडगर. ताजे खातीर तांणी विशेष जावन एक लोगो ह्या वर्स अनावरण केले. आता मुख्य जावन आशिल्ल्या कार्यक्रम आमगे लोगो रिलीज ताजे खातीर हांव श्री विजेंद्र रोशने म्हाका हाचे उक्तावण करता म्हणून विनवणी करता. टीम मंगळापुरा हाजे मंगळापुरा ट्रॉफी 2023 ह्या मंगळूरच्या उरुवा क्रिकेट मैदानांतू ऑक्टोबर 28 आनी 29 ताक जाता आसा.
बेंगलोरच्या शयना प्रभू हांनी मंगळूरच्या मंगळादेवी देवस्थानांतू चल्लाल तसल्या नवरात्री संभ्रमांतू सांस्कृतिक कार्यक्रमांतू तांगेल्या नृत्य प्रदर्शन केल्लें. आमची अड्डा आणि पंचादीक म्हणून संघटन युरोपांतू आमचे गेल्यात खातीर ऑनलायन चेस टुर्नामेंट दवरलेलो आसा. त्या विचारांतू आमकां किरण कामत हांणी व्हिडिओ पेटोवन माहिती दिलेली आसा. तुम्ही इतले वेळ पळयलीची तुमगेले मोगाचे यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वायड हांतू चल्लाल तसल्या GSP समाचार हर एक आयतारा सकाळ 8:30 ह्या तुमगेल मुखारी आमी GSP समाचार घेवन येताची. तुमकांय तुमगेल गांवांतू चल्लाल तसल्या GSP समुदायाचे खंयचे एक सुद्दी व्हिडिओ ना फोटो तुमकां हे GSP समाचारांतू येवका म्हण जाल्यार आमकां चंद्री तरी त्या शूटिंग करून तुम्ही आमगेल्या ह्या ईमेल एड्रेसाक आनी आमगेल्या WhatsApp नंबराक पेटोवन दिवेत. त्या आमगेल्या समाचारांतू आमी घालताची. ह्या इतले वेळ तुम्ही पळयल्या GSP समाचार. मुखार आयतार सकाळ 8:30 आपास मेळ्या. सगळ्यांकय स्वाम्याले देवाले आशिर्वाद नित्य निरंतर आसा म्हणून आमी मागून घेताची. सर्वे जना सुखिनो भवंतु. देव बरें करो.